Subravírání. सगळ्यांक देव बरी सांज द्या. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आयज कुशालकायेन बरोवन भाव जॉन्सन आनी भयण आविता आपल्या लग्नाच्या रुपया उत्सवा सोमयार देवाक दिनवासूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. लग्नीक जिवितांची 25 वर्सां, पवित्रित्वेक मोहिमा आर्गां हो विशय ती उद्गारतात. फाटलीं 25 वर्सां सांगातान जिवन आपलो कुटुंब जेजूच्या आदारान गोड तिरावून ती वावुरलीं. आयज आपल्या दोगां पुतां जेल्टन आनी शेल्ब हांच्या बरोबर आपल्या उपकारी मोनान बापाक दिनवासतात. तांचे बरोबर आमी सगलीं तांचीं घरचीं, शेजारी आनी इश्ट मित्रां देवा बापाक दिनवासूंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवया. लग्न जिविताची 25 वर्सां, पवित्रित्वेक मोहिमा आर्गां. जॉन्सन आनी आविता 25 वर्सांनी परत तुमी त्याच जाग्यार येयल्यात. तीच इगर्ज, तीच स्वात दुसरे कडेन हांगासरच सावड्डे, पूण आल्तारा मुखार आसली. आयज आनी एक फावटी तुमी आल्तारा मुखार येयल्यात. तेन्ना येयल्लीं तुमी व्हंकल न्हवरो कशी, आयज येयल्यात तुमी आवय बापूय कशी. तेन्ना तुमच्या सांगाता आसल्यो देडो आनी देडयो, आयज तुमच्या सांगाता आसात तुमचे दोगूय पूत आनी हांगासर तुमची सोयरीं इश्टां. आनी आयचे आमचे मिसाचे भेटेचे मागणें इतलेंच, देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. कित्याक देवान तुमकां काजाराची 25 वर्सां फावो केली. आनी मीस जावन आसा दिनवासनेची भेट. तर जें कितें 25 वर्सान घडलां तें आयज आमी ह्या आल्ताराचेर दवरुया आनी बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आमी दिनवासुया. आमी चुकता आनी आमी चुकल्या. सुखान दुखान एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक समजूंक देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बराबर हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगपार मरी सगळ्या देदूतान आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जॉन्सन तुज्या पुताक आनी आविता तुजे दुयेक तुटोन आसतले लग्ना गांठीन तुवें एकठांयलाय आनी ह्या 25 वर्सांनी तांच्या कश्टां आनी सुखां मदें एका काळजाची करून तुवें तांकां सांबाळलाय. तांचो प्रिती मोग अदीक निर्मळ कर आनी वाडय आनी आपल्या भुरग्यां बरोबर दिसान दीस अदीक पवित्र जावंक एकामेकाक ती आदार दिवं.
आमच्या सुमयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. बागियोन जुआवान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, ताची नांवीं तुमची पातकां भोगसल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरंबाक थावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यांत. थोडनाट्यानो, तुमी नोश्ट्यांचेर जोईत वेला देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरंबाक थावन आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. थोडनाट्यानो, तुमी बोलिश जाल्यात. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्यांचेर जोईत वेला देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोत्ता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वंडोवण, दोळ्याची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासणाक तोखता. देवाचें उतर हें. देवाची वडकार. Sorbes pora, luce dai, monșac ieda. Sorbes pora, luce dai, monșac ieda. Sorbes porchit lo moga, moga namici voia. Sorbes porchit lo doia, doia la mizauia. Sorbes pora, luce dai, monșac ieda. Sorbes pora, luce dai, monșac ieda. Sorbes por visvashi, visvas ponan soluya. Sorbes por sol moi bashi, moi pasajin saluya. Sorbes pora, luce dai, monșac ieda. Sorbes pora, luce dai, monșac ieda. उद्गारक सगळे उबी रावया. Sorbes pora ce vor dau gazuia. Soi soi cara ce nare saduia. Soi soi soi, soi sorbes pora. Am co moki glodu ekera.
soy sorves pora, Jesu vorbi ata tu loitai. सर्वेस्पूर तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमान तुका सम्या. आसिरियाच्या कुळाची फानेलाची धूव आना नांवाची एक बाक नांगरीण आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेर पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणीनासली. तिणेंय त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलोल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलींत आपल्या नाजरत नोंगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन भरोन गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो आनी जॉन्सन आनी आविता, आयज तुमचो खोशयेचो दीस. कित्याक 25 वर्सां तुमच्या लग्न जिविताची आयज तुमी संभ्रमतात. हें देवाचें देणें तुमकां. आनी खरें म्हळ्यार काजारी जिवितांत कशें रावंक जाय, कशें जिवंक जाय तें तुमी आमकां शिकयलें. पूण देखून पयल्या दिसा या, पयल्या दिसा घडये तुमी जेन्ना आल्तारा मुखार येयलीं खरें काळीज डबडब जातालें. हांव नोको, कित्याक हांवें तांकां दोगांयकूय विचारलें तुमचें काजारी जिवीत सोयरीकेन काय मोगान. आनी तितून दोनूय आहा फादर म्हणूंक लागलीं. सोयरीकूय आहा आनी मोगूय आहा. पूण काजार जाता आसतना जायते फावटी आमच्या मनांत सगल्यांच्या हो एक प्रस्न आसता. वाय यू आर गेटींग मॅरीड. तूं लग्न कित्याक जाता? आनी ह्या विचाराक जायते जाणां जायते भाशेचो जबाब दिता. घरांत कोण ना न्हू फादर, घरांत कोणाकूय हाडूंक जाय, आदार जायो मांयक पायक, देखून काजार जाता. एकलो आहा न्हू फादर, कोणूय जायो, लोक विचारता केदों जाता, म्हणटकीर एक सांगातीन जाय म्हूण हांव काजार जाता. गोराबो घडूंक हांव काजार जाता. काजार जातेल्यांकूय आमी जायते फावटी एके दुसरेच नदरेन पळोवन म्हणटा आं तूं तेको काजार जाता, तो तुका सांबाळटलो, तूं हुशार आसता न्ही, तो भुरगो बरो, तें चेडूं बरें. हे आमचे प्रस्न. वाय यू गेट मॅरीड. लग्न जिवीत म्हळ्यार कितें तें लग्न जातना कळना, लग्न जाल्या उपरांत कळटा. बायल म्हणजे कितें ती काजारा दिसा सांगोंक जायना. आयज 25 वर्सांनी तुज्यान सांगो येता. बरोस काजारी जिविताचो खरो अर्थ 2 दिसांनी कळना, 5 वर्सांनी मेळना, 25 वर्सांनी सोंपना. जितलो तूं जिवीत जियेता तितलें तुका काजारी जिविताचो अर्थ समजता. द मिनींग ऑफ मॅरीड लायफ यू कम टू नो एज यू वॉक टुगेदर.
आनी जेन्ना तुमी काजारी जिविताचो अर्थ समजतात, वॉट इज रियल मॅरीड लायफ, देन ओन्ली यू वील बी हॅपी, देन ओन्ली यू वील बी सॅटिस्फायड. जेन्ना काजारी जिवीत म्हणजे हें हाचो अर्थ आमकां समजलो, तेन्ना तुमकां भितरल्यान खुशालकाय आनी दादोसपण मेळटा. कोणाक हांवें विचारलें, काजार म्हणजे कितें? ताणें म्हळें, फादर, काजार म्हणल्यार झगडप. हांव मातसो फाटीं फुडें जालो. काजार म्हणजे झगडप? वय फादर, काजार म्हणजे झगडप आनी मागीर दोगांयकूय बोगसप. दुसरो जबाब बरो. म्हणजेच काजारी जिवितांत वयर सकयल आसा, पूण हें वयर सकयल आसलें म्हूण बोगशी नासतना रावप ना, बोगसप. हांवें जॉन्सनाक विचारलेलें, काजार म्हणजे कितें? ही सेड, युनियन ऑफ टू हार्ट्स वीच ब्रिंग्स टू फॅमिलीज टुगेदर. दोन काळजांचें एकाडीच, आनी हो एकवट दोन फामिलींक एकवट करता. तुमी तर म्हाका विचारशात, वॉट इज मॅरेज? फॉर मी मॅरेज इज लिव्हिंग टुगेदर वीथ ईच अदर्स विकनेसीस. काजार म्हणजे एकामेकाची अस्कोताय वळखून घेवन सांगाता रावप. बरी बायलेशी रावपाक सोंपें. बरो घोव मेळ्ळो तेगे गोल्डन जुबली करपाक सोंपी. पूण कोणाक बरो घोव मेळ्ळो ना आनी बरी बायल मेळ्ळो ना. वी आर ऑल इम्परफेक्ट बींग. म्हणटच तुमी दोगांयनी एकामेकाची अस्कोताय समजून घेवन हीं वर्सां सारलीं. दॅट इज मॅरीड लायफ. एंड दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू थँक एंड प्रेज गॉड. कित्याक आमी एकामेकाक समजुनी, आमी एकामेकाक आमी बोगशिलीं आनी आयज आमी दिनवासणी करूंक पावलीं. बागयून जुझे आनी मारिया आसा, तांकां तर विचारीत, काजार म्हणजे कितें? ती म्हणटली, देव दाखयता ते वाटेन वचप. ती म्हणटली, वॉकिंग द वे वीच द लॉर्ड शोज अस. दॅट इज मॅरेज. देव दाखयता ती वाट धरप. दोगांय तेंच म्हणटलीं. काजार म्हणजे तें. हांव ह्या संवसारांत कित्याक आयलां? हो एक विचार आमकां सगळ्यांक आसता. आनी जेन्ना हांव म्हजें आपोवणें कितें तें जाणा, तेन्नाच हांव दादोशी जाता. आतां तुमचें लग्न जिवितांत हांवें म्हणलांक जाय, वाय आय एम गेटींग मॅरीड टू जॉन्सन. आनी देव आमकां लग्ना दिसा एकूच मानामेन दिता, सुखान तशें दुखान, पिडीन तशें भलायकेन मोग दिवंक. आनी जेन्ना तूं मोग दिता तेन्ना तुजें आपोवणें तूं काजाऱ्याचें जियेता. जेन्ना तूं मोग वाडटा तेन्ना तुमचो मोग वाडटा. आनी देखून हांवें सॅल्मनाक विचारलें, आरे मामी डॅडी विशीं कितें सांगता रे तूं? फादर मातशें कितें जाता रे, टावट्यो जाता तेंचें. पूण तांकां तो मोग आहा तो फादर एकठांय हाडटा. बट ही सेज देर इज लव बिटवीन यू. तुमचे मदें जो मोग आसा तो मोग म्हणटा तुमकां लागीं हाडटा. आयचें पयलें वाचप पळयात. थंय देवाचो मोग आसा आनी संवसाराचो मोग आसा. आनी संवसाराचो मोग आहा तो केन्ना दादोशी जायना. ताचें सगळें दादोसपण मेळना. कित्याक पयलें वाचप म्हणटा, जो संवसाराचो मोग करता ताच्यो सगळें कुडीच्यो वंदावण्यो आसात, दोळ्यांची आशा आसा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हो संवसाराचो मोगी. आनी देवाचो मोग आसा ताचें सगळें खरी खुशालकाय आसा.
आनी देवाचो मोग आसप म्हणजे देव सांगाता आसप. हांवें दोगांयकूय विचारलोलें, तुमच्या काजारी जिवितांत देवाची विजमितां तुमी पळयल्यांत? देव तुमच्या सांगाता केन्ना तरी तुमी भोगला? आनी आविता म्हणटालें, फादर म्हाका प्रेग्नन्सी येयली, हांव खुशाल जालें. पूण प्रेग्नन्सी मातशी डिफिकल्ट आसली. दोतोरान सांगलेलें, घडये तूं मरोत वो घडये तूं उरोत. म्हणटच प्रेग्नन्सी वेळार भुरग्याक जल्म दितना, भुरगो कुसव्यान वाडटना ही भिरांत आसली. हांव मरतलें वो उरतलें, देवान म्हाका राखलें. दॅट इज अ फर्स्ट मिरेकल. दुसरी मिरेकल म्हणटालें तें, आमी काजार आसान येतालीं, सगळी फामील आहली, पुतूय आहलो, आनी येता आसतना एक्सिडंट जावन गाडी पोत्ती पडली. पूण गाडी पोत्ती पडली ती पळयल्यार ते गाडयेक उजो लागपाचो, आमचो गोबोर जावपाचो. पूण देवान आमकां राखली, देवान आमकां सांबाळली. आनी जॉन्सनाक हांवें म्हणलें, आरे आविता विशीं तूं कितें म्हणटा? शी इज अ स्पिरिच्युअल लिडर ऑफ द फॅमिली. एकेच वळीन म्हज्यान ताचें जिवीत समरायज करूं जाता, आटापूं येता आनी म्हज्यान म्हणूं येता, आविता यू आर अ स्पिरिच्युअल लिडर ऑफ द फॅमिली. ओत्मीक आमचें जिवीत, ओत्मीक ग्रेस्काय, देवाचीं बेसांवां, देवाचीं वचोऱ्यां तुका लागून जातात. कित्याक तूं देवाचो चड मोग कोत्ता आनी आमकांय हो मोग करूंक शिकयता. हीं जालीं वचोऱ्यां विजमितां. आनी जॉन्सनाचें विजमीत म्हणजे तो म्हणटा, फादर आमी झगडल्यात रे, आमचे मदें जायतें मिसअंडरस्टँडींग जालां, बट स्टील वी आर टुगेदर. दॅट इज अ मिरेकल. आमी आजून एकठांय आसात, हें जावन आसा देवाचें विजमीत, देवाचीं वचोऱ्यां हीं. आना म्हणजे कुरपा, आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा. आना म्हणजे कुरपा, आनी ही कुरपा तुका देवा कडल्यान येता. आनी ही वस्तुरी आना, तिचें काजारी जिवीत 8 वर्सांचें. 8 वर्सांनी घोव मेलो, कोण ना, आनी 80 आनी 8 वर्सांचे पिरायेर ती पावली. जायते पावटी असलें जाता आसतना घरचीं म्हणटात, हेणें घोवा हायलो, 8 वर्सांनी हायलो. जायतें असलें कितें घडटा तेन्ना चडशे बायलेक गुन्यांवकार करतात, तुका लागून जालें, तूं पोत्त्या पांयांचें, नशीब हुडकें. असले आचार मानपी आसात. पूण हांगासर ही आना आतां 80 आनी 8 वर्सांचे पिरायेर पावल्या. तिच्या जिवितांत तिणें कितें भोगलां हांव नोको, पूण पवित्र पुस्तक सांगता ती देव मंदीर सोडिनासली, मागणें सोडिनासली, उपास करिनासतना रावनासली, देव मंदिरांतूच आसली. आविताक देव मंदिराचो मोग, जॉन्सनाकूय देवाच्या उतराचो मोग. म्हज्यान म्हणूं येता, तुमी देवाचें मंदीर सोडिनात. कायद्या भायर आनी कायद्या भितर, आयतार जावं, सोमार जावं, मंगळार जावं. आनी तुज्या पुताची जाल्यार खबर सांगोकूच नाका. ताका 8 मिसां उपकारतात, 4 मिसां उपकारतात दिसाक, आनी ताका दिसभर इगोजेंत राव म्हणल्यारूय तो हुशार. कित्याक वेळ मेळटा तेन्ना तो सातिजमा मुखार वचोन रावता. मीस जाल्या उपरांत जेजूशी वचोन तो वेळ सारता. म्हाका दिसता तो सुभागी, कोणाक सांतिजमा मुखार ह्या दिसांनी वचोंक मेळना, पूण तो वयता. कितें मागता, कितें सांगता हांव नोको, पूण जेजूक सोडिना, मागणें सोडिना. म्हाका दिसता तुमी तांकां हो भावार्थ दिला.
तुमी तांकां ह्या भावार्थान वाडयल्यात. कृपा मागप भाग्यून पावलू सांगता. ताच्या जिवितांत एक कांटो आहलो, अस्कोताय ताची, आनी तो देवा लागीं मागता, सायबा ही मातसो हो कांटो काड. 1 Corinthians chapter 12. थंय तो तें म्हणटा, मागणें करता, सायबा ह्या जिवितांतलो म्हजो कांटो काड. पूण देव काडिना. आनी तेन्ना ताका ही उतरां मेळटात देवाची, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी कृपा तुमकां पुरो. आनी तो फुडें म्हणटा, हो ही अस्कोताय म्हजी, पूण हे अस्कोतायेंत हांव देवाचें बळ पळयतां. हे अस्कोतायेंत हांव देवाक अणभवतां. हे अस्कोतायेंत म्हाका देवाची गरज आसा म्हूण हांव जाणा. आनी देखून तुमकांय दोगांयकूय जोण एकल्याक अस्कोताय आहाच. अस्कोताय नासतना कोण ना. आनी जशें हांवें सांगलेलें, काजारी जिवीत म्हणजे एकामेकाची अस्कोताय वळखून एकठांय रावप. आनी एकठांय कोत्ता देवाची कृपा. एकठांय हाडटा देवाचो आत्मो. तुमची इगोज राखण्या बोडव्याची. आनी तुमचो काजारी जिवितांतूय सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर आमच्यान म्हणूं येता, देवान तुमकां राखली. तूं प्रेग्नन्सी वेळार देवान तुका राखलें. एक्सिडेंटा वेळार राखण्या बोडव्यान तुमकां सांबाळली. 25 वर्सां कशींच खबर जाली. आयज भांगाराच्यो मुदयो नात, आयज सिल्वराच्यो मुदयो आसात. 2 पावटी आल्ताराची येवप हें देवाचें देणें. आनी गोल्डन जुबली जावन येवप हें उदीक व्हरतें देणें. तें मेळटलें मेळचें ना आमी नोको. पूण काजारी जिवितांत इतलेंच जायें, मोग जावप. आनी मोग आसा व्हडली गिरेस्तकाय. आतां पोत्तून तुमी तो मोग नवसरतात. आयज पोत्तून ती भास तुमी एकामेकाक दितात. हांवें तांकां दोगांयकूय विचारलोलें, काजार जातात तांकां कसलो संदेश दितात तुमी? काजार जातात तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदतात? आनी हांवें म्हणूंक लागलें, टेल देम टू मेक पर्सनल प्रेयर. खासगी मागणें आसूं दी, बोगसोणें समजिकाय सोंसणीकाय आसूं दी. आनी म्हाका दिसता मोग सोंसणीकाय समजिकाय बोगसोणें म्हणल्यार मोग. जंय मोग आसा थंय बोगसोणें आसा, सोंसणीकाय आसा. अशें भाग्योन पावलू 1 Corinthians chapter 13 हांगासर आमकां सांगता. आनी जॉन्सनाक विचारलें, आरे तूं काजार जाता तांकां कितें सांगता? फादर, हांव व्हंकले न्हवऱ्याक सांगना, हांव तांच्या घरच्यांक सांगता. देवा खातीर भितर मातशें मिजगती आमचें पडना काय. सासूमांयक सासपायक तांकां सांगता, तुम तशें रावाय, हांव मुगे बायले सांबाळटा, हांव मुगे घरा चलयता. डोंट इंटरफियर मच. हे भाशेचें तेजें चिंतप. पूण कोणाचेंय कशें चिंतप आसूं, काजारी जिवीत म्हणजे मोगाचें जिवीत. मोग ना जाल्यार काजारी जिवीत ना. देखून आमचो पाप साहेब काजार जाल्यान तांकां म्हणटा, मागणें करात. आनी मागणें करता आसतना देवा लागीं फकत मोग मागात. गिव अस टुडे आवर डेली लाव. गिरेस्तकाय मागनाकात आनी कितें मागनाकात, संवसारी मोग नाका. गिव अस टुडे आवर डेली लाव. कित्याक मोग आमकां काजारी जिवितांत जिवाळ दवरता, खुशाल दवरता. दूख सूख फुडें व्हरूंक आमकां बळ जाता. देखून तुमकां दोगांयकूय काजारी जिवितांत एकामेकाच्या सांगातान जियेलीं देखून आमी खुशाल जाता. जेजूय आयज तुमकां आनीक पावटी बेसांव दिता. आनी ह्या वेळार सोबे माजार आमी पोत्तून तुमच्यो नवसरण्यो उचारता. उबी रावया आनी तांचे पासत मागुया आनी तांच्या लग्न जिविताच्यो केल्ल्यो बासावण्यो आनीक पावटी आमी परतून घेवया. मोगा जॉन्सन आनी आविता, तुमकां फावो जाल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर देवाक दिनवासूंक तुमी ह्या वेदी मुखार आयल्यांत
आनी तुमच्या लग्नाच्यो बासावण्यो न्हवसरूंक तुमी हाजीर आसात. जे भाशेन जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो आनी पवित्र सभेक विस्वाशी रावलो, तुमी देवा आनी पवित्र सभे उजीर तुमचो मोग उचारात. तुमी लग्नाच्या दिसा केल्ल्यो बासावण्यो हांगा हाजीर आसलेल्या मुखार नव्यान परगट करात. हांव जॉन्सन तुका आविता म्हजे गोरकांनी 25 वर्सां फाटीं केल्ली म्हजी बासावणी आज सोबे माजार नवसरता. आतां आनी फुडाराक सुखांत तशें दुखांत, पिडींत तशें भलायकेंत तुजो मोग करतलो, तुका विस्वाशी रावतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव आविता तुका जॉन्सन म्हज्या गोरकारा 25 वर्सां फाटीं केल्ली म्हजी बासावणी आयज सोबे माजार नवसरता. आतां आनी फुडाराक सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुजो मोग करतली, तुका विस्वाशी रावतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. सर्वेस्परा काजाराच्या रुप्या उत्सवा दिसा जॉन्सनान आनी आवितान हांचेर आनी ती घेवन आयिल्ल्या ह्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. फाटल्या 25 वर्सांक ह्यो मुदयो तांकां एकामेकाची आनी तुज्या मोगाची खुणां जाली. इतल्या वर्सांनी ह्यो मुदयो तांकां तीच खुणां जावं, तुजी खुशी ती करूं आनी सदांच एकामेकाच्या आनी भुरग्यांच्या मोगान ती जिवूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आविता 25 वर्सां आदीं तुका हांवें म्हजी पोतीन म्हूण घेतलेली. आमच्या काजाराच्या दिसा हांवें भास दिलेली, ते परी जियोंक हांव वावुरलो. आयज आमच्या लग्नाच्या रुप्या उत्सवा सुम्यार म्हज्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणां कशी ही मोदी नव्यान तुका दिता. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नावी. जॉन्सन 25 वर्सां आदीं तुका हांवें म्हजो पोती म्हूण घेतलेलो. आमच्या काजाराच्या दिसा हांवें भास दिलेली, ते परी जियोंक हांव वावुरली. आयज आमच्या लग्नाच्या रुप्या उत्सवा सुमयार म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणां कशी ही मुदी नव्यान तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. खुशालकायेन देवाक आर्गां दिवया. काजारी जिविताची 25 वर्सां पवित्र रित्वेक मोहिमा आर्गां. देवाक आर्गांचें गीत घेवया. तुमची आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुमचे रावले मोगामोल फागून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं. देवान तुमची आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुमचे रावले मोगामोल
amor pagu Santos ani shanti तुमकां दियो Santos ani shanti तुमकां दियो काजारी जिवितांत मागणें गरजेचें आनी जंय मागणें आसा थंय देव आसा आनी जो देवाक उलो मारता ताका देव पावता जशें आमची भयण आविता म्हणटाली देवान आमकां राखली आमच्यो गरजो देव वळखता उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक सांगुया आमचे पवित्र सभेचे धर्मीक फुडारी लग्न संस्कार घेवंक तयार जातल्या खरी शिकोवन दिवंक आनी तांकां जेजूचे शिकवणी प्रमाणे तयार करूंक खूब तोकस घेतात ह्या तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन भरूंक देवाचो आदार मागुया Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. 25 वर्सां पर्यान जॉन्सन आनी आवितान आपलें लग्नीक जिवीत मोगान सोंसणीकायेन आनी सगल्या ओच्छोन्यांक फुडो करून एकामेकाक विस्वाशी रावलीं ह्याय फुडें तांणी असलोच मोगाचो एकचार सांबाळून जिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. जॉन्सन आनी आविताक मोगाचो फोल कसो 2 पुतांचें देणें फावो केलें जेल्टन आनी शेल्ब तांचेर देवान सुबा आशिर्वाद घालूंक आनी ताणें आपल्या आवय बापायक खालतें रावून तांचो सांबाळ करून तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. जॉन्सन आनी आविता हाच्या सोंपून गेल्ल्या घरच्यांक सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. Jezusa nawan Bapa, emagni kotang duka. थोडोसो वेळ वगीच रावन आमकांय कितें जाय तें मागुया बो दयाळ बापा जॉन्सना आनी आविता खातीर तांच्या गोराब्या खातीर आमी मागणी उबारल्यान आनी आमच्योय गरजो तुका सांगल्यात बाबार्थान मागलोलें तूं दिता विस्वासान मारलेलो उलो तूं आयकता जें आमी मागलां तें आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
दुबल्यांक दान, आयज जॉन्सन आनी आविता आपलो लग्नीक जिविताचो रुपया उत्सव समारंभताना आपली कुशालकाय आनी मोग दुबल्या सोंवें वांटूंक ही आपल्या मोगाची भेट यात्निकाच्या हातांत घालतात. उंडो आनी सोरो, जसो गोवाचो कोणो आपल्याकूच मोडून उणो तयार करता आनी दाखवेळ आपल्याकूच पिळून सोऱ्याचो जिनोस तयार करता, तेच परी लग्नीक जिवितांत गो बायल आपल्याकूच विसरोन आपल्या गोराव्या पासत कोश्ट आनी त्याग करतात. जॉन्सन आनी आवितान लग्नीक जिवितांत 25 वर्सां सांगातान सूख दूख अणभवून आपलो घोराबो तिरकोट सांबाळूंक जेजूचें बोळ तांकां मेळ्ळां. आपले दिनवास तीं ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक उबारतात. Dziwacie bolidan Baba, svikar korpur tuka vinoita. Mogam sotu manurge Baba, monis kulhe moganus vacha. Mogam sotu manurge Baba, monis kulhe moganus vacha. म्हज्या भाव भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या नाकी पयसुबेच्या दबांक सरेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यां पासत जॉन्सनाक आनी आविताच्या लग्नाच्या रुपया उत्सवा दिसा तुका आर्गां दिवन आमी समर्पितांव तो योद्न कोनवाळेन तूं मानून घे. जावं तो आमकां सुभां शांतीची आनी संतोशाची सदां व्हांवती जोर. हो उपकार आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर कार्य आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हेवूय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
Dormarazo solvis por tu, dormarazo solvis por tu, surgani sonsar bola, bola tucia voi bova. Povi, 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 povi. Povi, 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 povi. Sorgi, tuka soy soy. Sorgi zoi, druga zoi zoi. Sorvis poraci nauvi, jetau taka soy. Sorgi zoi, druga zoi zoi. Sorgi tuka, Sorgi druga zoi zoi. Povi, 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 povi. Povi, 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 povi. Povi, 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 povi. Povi, 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 povi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardazo good porgotuja. Gesù melo, Gesù ci conserva, Gesù non pianetto, Gesù non pianetto, Gesù melo, Gesù ci conserva, Gesù non pianetto, Gesù non pianetto, Gesù non pianetto. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखीर प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पोवी सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्याक समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा वेदी भोंवती जमलोल्यांची, तशीं आयज आपलो रुपया उत्सव मनयतल्यांची, जॉन्सनाची आनी आविताची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागीबोन झुजे बागीबोन दोन दुतांक बागीबोन झुजे वाजाक आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गवूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हजे बगर तुमच्यान कांय करूंक जायना. देवाची आमकां गरज. काजारी जिविताची 25 वर्सां देवाक आर्गां. आनी जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता तेन्ना आमी मानून घेता की सगळें देवान दिलां आनी देखून ही 25 वर्सां देवान दिल्यान. ह्या 25 वर्सांत कितें तुमी केलां तेंवूय देवाच्या आदारान जालां. हीं भुरगीं जावन आसात देवाची तुमकां देणी. ही सगळीं देवाची बेसांव आयज वळखून घेवया आनी देवाचें नांव वळख जावं म्हूण जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापाक प्रार्थुया. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तळणीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचेय सव्या आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिया. संसाराचे भाग धाटुनी आमची काकूत कोर. आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे भाग धाटुनी आमची काकूत कोर. आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे भाग काटुनी आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. म्हजी आज्ञा ही एकामेकाचो मोग करात. सुखान दुखान पिडीन भलायकेंत मोग वांटून मोग जिवन तुमी 25 वर्सां सारलीं. देवान जोडलें तें देवान सांबाळलें. बाबार्थान जेजू घेतिनी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कोत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
San Buru, Sotos Koro, Postos Aitor, Sotos Amso, Rub Boryo, Boga Botso. Yeah, kalzan amcha. Kalzat amcha. Kalzan amcha. Kalzat amcha. Kalzan amcha. Kalzat amcha. Kalzan amcha. Now Jesus change sormanadi, jibir mobu bohut swadi, baranggayon omrut dodi, talinada boboladi. Kalzan amcha. Kalzat amcha. Kalzan amcha. Kalzat amcha. Kalzan amcha. Kalzat amcha. Kalzan amcha. Kalzat Jesus, luailai, Santos Tuso nilai, Mogan tugas makahawoklai, Kulpideyani bolai. Kalzat Jesus, luailai, Santos Tuso nilai, Mogan tugas makahawoklai, Kulpideyani bolai. Babat sopro gasto, usbar kina devu, no ketra no ketu, bolsolan suk-suku. Kalzat Jesus, luailai, Santos Tuso nilai, Mogan tugas makahawoklai, Kulpideyani bolai. Kalzat Jesus, luailai, Santos Tuso
तुकाच म्हाका मोकलाय कुर्बे देगांनी भोवलाय. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, ह्या पोती पोतिनींक जॉन्सनाक आनी आविताक आपल्या भुरग्यां आनी इश्टां बरोबर तुज्या कुटुंबाच्या जेवणाक बसोवन तुवें संतोश भरीत केली. जेजूच्या मासा रक्ताच्या ह्या जेवणान तांचो काळजांचो एकवट दिसान दीस अदीक थीर जावं. धिरान आनी संतोशान तुज्या आज्ञाच्या मार्गान ती चलूं आनी शिकी सर्गींच्या जेवणांत बरोबर वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं मातशीं बसूया. Good evening, everyone. Today is a very special day for me, my brother, and my family, as our parents are celebrating their 25 years of marriage, a silver jubilee celebration. They say it's love when two people get married, but only anniversaries like this are a proof of how real the love is. They have been in this journey for 25 solid years. It hasn't always been rosy, but they have conquered all obstacles and made it this far. And special days like this just cannot go without being celebrated. First of all, I thank God for all the blessings that He has blessed our family with and given my parents this beautiful day. Secondly, my parents, on behalf of my brother, I thank them for all that they have done for us. And publicly, I would like to wish them congratulations, Papa and Mummy. Happy wedding anniversary. May silver turn into gold. May God bless you all both, and may you all live together for many, many more years. Thank you, Father Polly and Father Gregory, for coming and celebrating this Eucharistic celebration. And our church fathers, Father Royal, Father Gregory, Father Marcelin, they are always very supportive, and their help in the smooth organization of this today's evening. We thank and appreciate the services of our church sacristan, Cruz, Vijay, Mary, Pedat, and Viola. Thank you. Some of our family members and known people from far away abroad are watching us live right now on YouTube. And all this is possible with all the effort of Cyril and Daniel. I thank you all both for all the effort that you all have put in this live telecasting. And on behalf of my family, I thank all you people for coming and taking part in this Eucharistic celebration. With your presence, you all have made this Eucharistic ceremony complete. And I want to see you all in the hall on top as soon as the Mass is over. Thank you. Have a nice evening. And thank you, Gelton and Valency, for the beautiful choir. Have a nice evening, everyone. जॉन्सन आनी आविता, म्हज्या नांवान म्हज्या सांगाता फादर ग्रेगरी आसा, आमच्या इगोजेंतले पाद्री भाव, फादर रॉयल, फादर युक्रीस, फादर मार्सेलीन, आमच्यो माद्री भयणी आसात, आनी सगळीं पॅरिश कावन्सिलाची वांगडी आनी परजा म्हणून येता. सगळ्यांच्या नांवान तुमकां आमची परबी. 25 वर्सांचें काजारी जिवीत देवान तुमकां फावो केलें आनी ह्या देवाचें देणें आयज तुमी सोमरोमलें. तुमी 25 वर्सांत लग्न जातात तांकां गोवायकी की काजारां मोडनात, काजारांत एकठांय जिवंक जाता. कितलें वयर सकयल जाल्या पर्यंत देव आमकां सांडिना. आनी हें तुमी लग्न जिवितांतल्यान गोवायकी दिली देखून यू आर माय विटनेसीस. म्हणजे तुमी काजारी जिविताचे गोवाय आनी देखून आमची तुमकां परबी. उरलेलें जिवीत अशेंच एकवटान सारात. आतां मातशी जाणटी पिराय बी भितर सरतली, आतां सुनो भितर सरतल्यो थोड्या तेंपान.
सुनो भितर सरल्या उपरांत मागीर आमचें जिवीत मातशें वेगळें आनी तुमी दोगांयनी मागीर तांची सांबाळ करपाचें दिसते. तुमी जाणात मामी डॅडीन तुमकां कशीं वयर काडल्यात, कितले त्रास केल्यात आनी कशे भाशेन तुमचे खातीर कितले सॅक्रिफायस केल्यात. हें सगळें तुमच्या काळजांत तुमी दवरचें आनी तुमी व्हड जाल्या उपरांत मामी डॅड्यांचोय तुमी सांबाळ करचो. हो म्हजो तुमकां दोगांयकूय संदेश. आमचो बाब म्हणटालो जेल्टन, मामी डॅडी दे आर देर वीथ मी, दे आर देर वीथ मी. म्हणजे म्हाका आदार आहा तांचो, म्हाका सहकार आहा तांचो. दे आर ऑलवेज वीथ मी. म्हाका दिसता एलबरी वूड से द सेम थींग. दे डीड, दे लव्ड अस, दे लव्ड अस. So thank you for giving all that time and service to your family and also for the church. तूं एक्टर माचयेर दिसता आनी त्या दिसांनी आमचो भाव पिटर सोंपला, तोवूय एक्टर. तुमच्या कुटुंबांत देवान हें तुमकां देणें दिलां तेंय आयज आमी उगडास करता. हांवें स्पिरिच्युअल लिडर सांगला ते भाशेन पवित्र सभेन तुजो जायतो वावर आसा. असादारण म्हणयारी कशें सेवा धर्मांत आनी हेरूय कामांत देवान तुका जाय ती भलायकी दिवची आनी हो वावर करूंक देवान तुका आनिकूय पवित्रत्म्यान भरचें. तुमकां परबी दितना तुमकां दोगूय पुतांक परबी आनी तुमाय हांवें जाणा हांव सावड्डे सान जायतो लोक हांगासर येयला, तांकांय आमचे आमोन आमची खुशालकाय दिता. आतां हे दीस मातशे वेगळे, आयचो समरूम मातसो वेगळो. हें पॅन्डेमीक नासलें जाल्यार इगोज भरपाची, पूण तरी आसतना आमी मिचून तुमकां हांगासर तांणी दोगांयनी आपयलीं. आतां विश कोत्तना एकामेकाक पोले लावप नात, एकामेकाक पोले बिले लायनाकात. किस दिता आसतना फ्लायींग किस दिल्यार जाता, पावता तांकां. हितूंतल्यानूच आमची खुशालकाय तांकां वाडोवया. हात दिवपाची गरज ना. आमी जाणा समरमणी आमची हांगासरूच आमच्या इगोजेच्या हॉलांत. हॉल मातशें धाकटें पूण सोशल डिस्टन्स सांबाळचें आनी आयचो हो सांजेचो वेळ तांचे खातीर तांचे बरोबर खुशालकायेन तुमी सारचो. बेसांव दिता, उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. हात जोडून देवाचो आशिर्वाद घेवया. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन देवाक आर्गां दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुशल सोदन आमी भोंवचे, कुशल दादोस आमी रावचे. बोगां जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत हे खरें. आमची काळजां खोशी नादा, इतोलावणी बरें उरगा. आमचो बापूय आसा स्वर्गांत, आमचे तोसू आमचे बाना. कुशल सोदांस आमी भोंवचे, कुशल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत हे खरें.
the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers